त्रिपुरासूर असं माझं नामविधान आहे. अरे वा, त्रिपुरासूर असं जर असेल तर युद्धाला तयार. हे झालं. दीपावली उत्सव समितीन हो जो एक कार्यक्रम किंवा उपक्रम सुरू केल्लो ताका मागीर जी फाटभूंय मेळ्ळी ती गोवा सरकाराची आनी मागीर आर्ट एंड कल्चर मागीर GTDC गोवा टुरिझम आनी त्याच भायर देव विठ्ठल पंचायतन संस्था ह्या सगळ्यांनी वांटो उखल्लो आनी आयज हो तुमी जो हांगासर सुवाळो पळयतात तो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव. हो जो सुवाळो आसलो हो आमी 1992 आमी स्टार्ट केल्लो आनी बारीक प्रमाणात हो चालू आसलो. आनी तेन्ना कितें जातालें पांडुरंगाची पालखी हांगासर न्हंयचेर येताली आनी पांडुरंग देवळाच्या वतीन बारीक बोट किंवा व्हडें करून हांगासर सोडले वयतात आनी त्याचोच एक कल्पना आमी धरली हातीन आनी तेच्या उपरांत कितें केलें हेच्या पासूनच आमी व्हडी स्पर्धा सुरू केल्ली. आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाल्ले तेणी ह्या संस्थेक 50 रुपया आर्ट एंड कल्चरांतल्यान दिले आनी हे 50 रुपयांतल्यान आमी जी सुरवात केली ताका मागीर दिगंबर कामत यांनी कितें केलें स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून तयारी केली आनी तेन्ना साकून आयज मेरेन हो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून आमी साजरो करतात. आनी आतां मेरेन जे आमचे कार्यक्रम जाले आसा ते सकाळीं 10 आमी श्रीकृष्ण पुजन केली. आतां जी तुमी हांगासर मिरवणूक पयली दिंडी मिरवणूक तेतून जी श्रीकृष्णाची तेचें आमी पुजन केलें सकाळीं. तेच्या उपरांत सांजचे 7 आमी 6:30 आमी मिरवणूक काडली आनी आतां सद्या वयर जर आदी दिवा पांडुरंगा हो गोमंतकीय कलाकारांचो एक कार्यक्रम सुरू आसा आनी थोड्याच वक्तान हांगासर तुमकां नवीन नवीन बोटी पळोवपाक मेळटले. त्याच भायर विठ्ठलाची पालखी पळोवपाक मेळटली. त्याच भायर म्हाज्या फाटल्यान जो तुमकां त्रिपुरासूर दिसता त्याचो एक वध हांगासर आमी करतले आनी मागीरूच त्या कार्यक्रमाची सांगात जाता. नमस्कार. आज त्रिपुरारी पौर्णिमेचो उत्सव आज 5 नोव्हेंबराक तो आयज जाल्लो आसा. सकाळी फुडें आमी श्रीकृष्णाची पुजा करून सकाळी फुडें कृष्णाची आसली ती पुजा करून आमी आतां सांजचे 6:30 वरांचेर कृष्णाची मिरवणूक जी विठ्ठलापूरच्या नगरांच्यान आमी असो रावंड मारून आता कृष्णाची मिरवणूक काडून आमी ती वाळवंटी ह्या ज्या जाग्यार आमी आतां नौकानयन स्पर्धा जातली त्या जाग्यार आमी हाडून तशेंच आमच्या वांगडा कृष्णाची मिरवणुके वांगडा दिंडी आसलेली तशीच महिला आसलेली आमी आनी मचमटकार आशिल्ले आमी तशेंच कृष्णाची मूर्ती ह्या वाळवंटीर हाडून सुवासिनी तेंच्यांनी दीप दहन केले तशीच दिंडीकारांनी हें केलें आनी आतां आमी कृष्णाची मूर्ती आज पळोवंक शकता तुमी हांगा वाळवंटी नदीर आमी ती दवरलेली आसा. आज ह्या कार्यक्रमाक खास उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आमच्या मदीं उपस्थित आसात. तशेंच कांय वेळा पयलीं GTDCचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष चेअरमॅन श्री केदार नायक हांगासर येवन गेले. तशेंच आमच्या मदीं उपस्थित आसले दिवचल मतदारसंघाचे मानेस्त आमदार डॉ. चंद्रकांत शेळके हांगासर आमच्या मदीं उपस्थित आसात. सांखळे म्युनिसिपालिटीच्यो चेअरपर्सन बाय सिद्धी परब तशेंच आमचे कालापूर सरवण पंचायतीचे सरपंच श्री संतोष गुरव हांगासर हाजीर आसलेले आमचे डेप्युटी कलेक्टर श्री शुभम नायक इतर सगळे मान्यवर उपस्थित म्हज्या गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो पयल्यान पयली तुमकां त्रिपुरारी पौर्णिमेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. देवा पांडुरंगा कडेन मागता की ह्या सगळ्या गोमंतक जनतेक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें निरोगी आयुश्य दिवचें आनी सगळ्यांच्यो इच्छित मनोकामना पूर्ण जावच्यो. आमचें गोंय सरकार सदोदीत आमच्या गोंय राज्यांतल्या जनतेचें हित पळोवन आमचो हॅपिनेस इंडेक्स जो आनंद निर्देशांक आसा हो वाडोवपाचें हर टायम प्रयत्न करता. देखून मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम आसूं ते राज्यस्तरीय शिगमोत्सव आसूं किंवा इतर कार्यक्रम आसूं आमच्या सांखळे हांगासर ह्या गांवांत विठ्ठलापूर ह्या गांवांत जो गोंय सरकार राज्यस्तरीय हो नौका स्पर्धा हांगासर आयोजीत करता त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे मला काळजांतसून आभार व्यक्त करता. तशेंच हो कार्यक्रम जो होस्ट करता ते आमचे गोंय सरकारचे पर्यटन खाते गोंय सरकारचे कला आनी सांस्कृतीक खाते गोंय सरकारचे माहिती आनी तंत्रज्ञान खाते तशेंच GTDC आमचे
देव विठ्ठल पंचायत देवस्थान आणि दीपावली उत्सव समिती त्रिपुरा पौर्णिमेची तुमकां खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता आणि म्हज्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या हांगासर त्रिपुरासूर वध हे दाखोवपाक आशिल्ल्या कलाकारांक नेटान तुमी एका ताळयो मारच्यो हे करून त्रिपुरासूर वध तुमी सगळे जाण हांगासर पळयतले. आमचे सगळे डिपार्टमेंट आणि थोड्याच वेळान देवाची पालखी हांगासर येवपाची आसा. आमचे विठ्ठलापूर पंचायत देवस्थान हांचे हांव मनापूर्वक अभिनंदन करता. नौकानयन स्पर्धा हो साखळेंतलो तसो खासा उत्सव तेका राज्य उत्सवाचो दर्जो प्राप्त जाला. आमी जशे हांगासर नौकानयन स्पर्धा पळोवपाक येता तशेंच हांगासले सरणे वयर सोडप हो एक अभिनव प्रकार तसोच आमचे भुरगे हांगासर लोकल करता तांचे मनपूर्वक हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खूब व्हडा संख्येन दर वर्सा आमी पळयता की गर्दी ही वाडतूच आसता आनी बोटीची संख्याय वाडत आसता आणि बोटीचे कलाकार भुरगे हांचे बी नवीन नवीन बोटी पर्यावरण पूरक बोटी ह्यो आमकां दाखयता. हांव परत सगळ्या जितक्या कलाकारांनी आपल्यो बोटी तयार केल्या त्या कलाकारा खातीर नेटान एक ताळयो वाजया. कारण बक्षीस मेळटलें काय ना हें ताका खबर ना पण आपली कला तुमकां दाखोवपा खातीर म्हणजे एखादो शीप बिल्डींग इंजिनियर किंवा शीप डिझायनींग इंजिनियर हाजी सुद्धा कला खंय फाटी फुटली ताज्या पेक्षा बरें डिझायन करून तेजी शीप बिल्डींग करता ताज्या खातीर खरोखरूच मनापासून हांव ताका एप्रिशिएट करता. ह्या परिसरांत रावल्या कारणान पर्या आसतले कारापूर सरवण आसतले साखळे आसतले ह्या परिसरांतले धाकले भुरगे हे शीप बिल्डिंगान खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वचूंक शकता. कारण हांगासर रावून तांणी खूब बरे शिप्स बोटी ज्यो आसा पयलीं बिडीक तेंच्यांनी बोटी तयार केल्या. आमी फर्स्ट सेकंड थर्ड ह्यो 3 बोटी तश्यो आमच्या कला अकादमीन दवरता. हांव आयोजका कडेन डिपार्टमेंटाक सांगता ताज्या उपरांतच्यो 3 बोटी आमच्या रवींद्र भवनांत दवरच्यो कारण करून ते खूब लोकांक खूब ते पळोवपाक मेळटले. इन्स्टेड ऑफ त्यो व्हरून खंय तरी पिड्ड्यार करच्या पेक्षा त्यो खूब ते पळोवंक मेळप हें गरजेचें आसा. थोड्याच दिसांनी इफ्फी जावपाची आसा त्या खातीर गोंयांतली कला ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावची म्हणून आमी कला अकादमी आसतले रवींद्र भवन आसतले हांगासर हे फावटी प्लेस करपाचें ठरयलां. आयोजका कडेन आमच्या डिपार्टमेंटाक त्या पद्दतीची इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या.